माझ्या पयलीं उलोवपी सगळ्या लोकांनी सांगले की मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा हाजो मुख्य उद्देश कितें. ह्या यात्रेक जवळपास 10,000 रुपया 10,500 रुपया खर्च जाता. कोणी आपल्या घरा कडल्यान आपल्या चेड्या कडल्यान किंवा चेडवा कडल्यान पयशे मागल्या जाल्यार सांगात म्हाका. कोणीच मागोवंक ना. कारण तुमकां रावपाक जेवपाक खावपाक सगळे एकूय पयसो तुमच्या बल्सांचो मोडपाची गरज ना. तुमकां भिवपाची गरज ना. वयल्यान सांग्या वयल्यान हांगासर हाडपाचें काम कोणी गेला. सुभाष फळदेसायान केला ते एडिशनल काम. तुमकां हांवें कित्याक सांगता तर ही यात्रा जी असली की आपल्या आवयक आनी बापायक केन्ना तरी देवदर्शन करपाक जाय आसता, केन्ना तरी देवाक व्हरपाक जाय आसता. म्हणून मुख्यमंत्री ह्या नात्यात ती म्हजी जबाबदारी की म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक जाणट्या आई आनी बाबाक देवाचे दर्शन करचे म्हणून ही यात्रा आयोजित केल्ली आसा. सुभाषान जशें सांगलें की पयलीं दिसतालें की मतां मारूंक जाय म्हणून यात्रा करता. मतां मारूंक जाय न्ही, तुमी मतां मारतले हे म्हाका खबर आसलेंच. म्हणून तर आमकां इतको विश्वास गोंयच्या लोकांचेर आसलो. ती मुख्यमंत्री दर्शन यात्रा तेन्ना तरी बंद दवरली. आज तिजो आमी शुभारंभ करता. आज ती तिरुपतीक वता. फाल्यां केन्ना तरी ती वेलंकनीक वयतली. मागीर केन्ना तरी ती शिर्डीक वयतली. ज्या आमच्या क्रिस्तांव भावांक वेलंकनीक वचून दिसता तांकां वेलंकनीक व्हरतली. 20 तारखे दीस म्हाका दिसता वेलंकनीक आयोजन केल्या. आतां पयलीं तिरुपती मागीर वेलंकनी मागीर शिर्डी. जो जे फॉर्म भरून पयलीं दिता तेका त्या पद्दतीत त्याच्या क्रमप्राप्त म्हणजे ज्याच्या ओळीत फॉर्म भरून जशे येतले त्या प्रमाणे समेस्त 50 वर्सां वयल्या सगळ्या गोंयकारांक ही वचपाची संधी मेळटली. तुमच्या बरोबर दोतोर वांगडा, पुलीस वांगडा, केअरटेकर वांगडा. घरचे तरी करतले असले. हा घरचे तरी करतले असले. बाय घेऊ म्हणल्यार बाय बी येना, बाबा येना तर नात ना. हा त्या खातीर म्हजें कांयच म्हणणें ना. देवाकडे तुमकां सगळ्या जाणांक बरें आरोग्य मेळचें. सरकार अशा पद्दतीची एके वाटेंतल्यान उदरगत करीत आसा. दुसरे वाटेंतल्यान आमचो हॅपीनेस इंडेक्स म्हणजे आमचो आनंद द्विगुणीत जावपाक जाय. आमच्या जाणटेल्यांक आनीक चड आयुष्य मेळपाक जाय. तांकां निरोगी आयुष्य मेळपाक जाय. ते हॅप्पी उरपाक जाय. म्हणून तर आमी म्हणटा अशा पद्दतीच्यो यात्रा हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर आमी सगळे जाण सुखी आनी आनंदीत उरपा खातीर ह्या जात्रेचें आयोजन आमी केल्लें आसा. हांव समेस्त परत एकदा दामबाबा कडेन मागता की तुमी सगळे जाण देवी पद्मावती आणि बालाजीचे दर्शन घेवन सगळे जाण परत आसा तशें सुखरूप गोंयांत आमकां लागून सरकाराक लागून आनी तुमकांय लागून सगळ्यांनी समेस्त मागपे. आनी इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. भारत माता गे, भारत माता गे. अशें न्ही, दोनूय हात वयर करून, दोनूय हात वयर करात सगळे जाण. वंदे मुठी आवळून वंदे भारत माता गे. देव दामबाबाचा, दामबाबाचा, आई पद्मावतीचा, देव बालाजीचा.